गोवा फुटबॉल असोसिएशनाची इलेक्शन्स ही जी आसा दे आर शेड्यूल्ड फॉर 28 ऑफ ऑक्टोबर. आनीक ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल कॅन्डिडेट म्हणून 2 व्यक्ती आसा, तातूंत एक आबेडकान फुर्तादो आनीक MLA हो चर्चिल आलेमांव. आतां हांव कित्याक बसूंक ना, हांव बसचें काय ना तें क्लब ठरयता. खुबशे क्लब म्हाका म्हणून की आय हॅव टू कंटिन्यू. दे से दॅट लास्ट 4 years have been good. कित्याक I have tried to keep politics far away from sports as much as possible. That is as a matter of policy. The two should not mix. But कितें करतलो आतां, these heavyweights have come and it appears that there is too much of politics involved. But my only suggestion is politics should not get mixed with the sport. Everybody should cooperate and see that we do something for the sport. It is a sport very dear to us. आनीक सरकार जो म्हणटा तो सरकारान जरी स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसत, पूण देर इज नथींग दॅट हॅज कम फ्रॉम द स्टेट टू द फुटबॉल दॅट इज एक्चुअली हॅपनिंग ऑन द फील्ड, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स. इतले ग्राउंड्स अवेलेबल आसतना सुद्दां दे आर केप्ट आउट ऑफ बाउंड्स. म्हणजे ते दिना, मेळना. दिले जाल्यार हाज्याचो प्रेस लायता, म्हणल्यार 50,000 25,000 एका गेमीक. सो इट डजंट वर्क दॅट वे. अँड आय डोंट थिंक देर इज एनीबडी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो इन द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट or from the government side who even understands what is required to be done. So be that as it may, हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की इलेक्शन जावचें. इट इज अ डेमोक्रेटीक प्रॅक्टीस दॅट इज टू बी डन एवरी 4 years. आनी बरे मनशांक लोकांनी निवडून हाडचें. कितले क्लब आसा सगळे? टोटल आमचे क्लब आसा 190. तातूंतले वोटींग क्लब आसा 160. बाकी 30 सुमार प्रोविजनल आसा. प्रोविजनल म्हणल्यार दे हॅव टू गेट अ परमनंट एफिलिएशन. सो 160 clubs will be voting for this election. And 1 post of president, 2 posts of vice presidents, and remaining 6, 12 and 13, 14, 15, 17 of the executive committee members.